ही फुलां अशीच दवरतले पळोवया. भायर पळयात कसले एकदम कडक वत येयला ना, सामके म्हणटा तशे. सो हे गायज, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली, सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बी बरी आसा. आणि तुम्ही चित्ता आसतली संजूगेरसून घरा पावले तरी केन्ना काय म्हणून, कारण बॅकग्राऊंड बीन सगळो चेंज जालो ना, तेका लागून तुमकां हो बॅकग्राऊंड तो सारको फिक्स जाल्लो आसा. तर एक्चुअली नाही, काल सांजचे येयले हांव. एक्चुअली सकाळी ते येवपाचें आसलें, बट मागीर संजयाचो भाव म्हणटालो म्हणपाक लागलो की तू सकाळी वचू नाका, जेवून बीन वच म्हणपाक लागलो. आपूण बरें म्हणटा तशें नॉनव्हेज सामकें करता, चिकन ते खान बीन मागीर वच म्हणपाक लागलो. आनी एक्चुअली हांव न्हय 7 दीस सारकें म्हणटा तशें रावता वेज, मागीर 8व्या 9व्या दिसा बीन खावपाक स्टार्ट करता. सो मागीर सगळ्यांनीच प्लॅन केलो आनी तो इतले सांगता म्हाका की वचो नाका म्हणून. सो येवपाकूय बरें जायना जालें आनी मागीर बरें नॉनव्हेज बीन सगळ्यांनी म्हणटा तशी पार्टी केली आनी मागीर आमी येयली. आनी संजयचो भाव न्हय चिकन बीन इतलें बरें करता, म्हणजे रांदपाक न्हय तो खूब बरो आसा, जेवण भरपूर बरें करता. सो सगळ्यांनी एन्जॉय केली आनी मागीर सांजच्या टायमार हांव येयलें आनी भरपूर म्हणटा तशें बरें दिसलें. आनी ब्लॉग हांवें थंय करूंक ना, कारण म्हाका तेंच्या वांगडा सगळ्या वांगडा टायम स्पेंड करपाचो आसलो. आनी भरपूर म्हणटा तशें गजाली तुमकां तर खबरूच आसतलें. सगळीं जाणां एक जाली काय कितलें उलोवपाचें आसतना. सो संजयाच्या आई बरोबर भरपूर टायम स्पेंड केलो, भरपूर गजाली केले, संजयाच्या भयणी वांगडा भरपूरसो टायम स्पेंड केलो. आनी मागीर हांव सांजचे घरा कडेन येयलें आनी बरें दिसलें. आनी भरपूर म्हणटा तशी मजा येयली. चवथी कडेन ह्या चवथीक खूब मजा येयली. आनी आमी घरानूय इतली मजा केली ना. तुमची कशी कितें चवथ जाली हें म्हाका कमेंट करून सांगा. आमची तर खूब बरी जाली, फॅमिली बरोबर भरपूर टायम स्पेंड केलो आनी भरपूर बरें दिसलें. सो आतां म्हणटा तशें डेली रुटीन, डेली कामां सगळी स्टार्ट जातली. आनी चवथ जावन सगळें परत आसले तशें क्लिनींग बीन करप स्टार्ट जालें. जे कपडे आमी यूज केले ते धुवन परत आसले तशें फोल्ड बीन करून दवरूंक जाय. आनी येवच्या येवन न्हय, काल हांवें संजूगेरसून येवच्या येवन ऑयलिंग केली, केंसांक बरें तेल घातलें. आनी म्हाका खूब दीस जालें तेल घालपाचें आसलें, बट चवथी कडेन प्रॉपर म्हणटा तशें तेल बीन घालूंक गावनासलें न्हय, तेका लागून म्हटलें काल येवच्या वेळार तेल घातलें. म्हाका केंस धुवपाक जाय. आयज म्हाका तितलें कांय काम ना, रेस्ट म्हणटा तसो. बट आमी न्हय देवी हाडलेले पळयात बाय कडेन, थंय त्या बायन न्हय भरपूरशीं फुलां म्हण, भरपूरशीं पानां, म्हणजे देवी व्हरतात पळय हाडटा न्हय आमी, तेन्ना भरपूरशें कितें कितें घालता आमी बायन, सुपारे, पानां अशें खुबशें कितें आसा ते म्हटलें आयज काडून घेवपाचें. कारण एक्चुअली आमचो नेबर काका आसा न्हय, तो काडटा वर्साच्या वर्सा. बट कितें जाता, कामाक बीन गेल्या उपरांत काडूंक गावना न्हय, नाल्यार एक तर तो काडटा नाल्यार एक तर हांव काडटा, अशें करता आमी. कारण बायन तें उरल्या उपरांत बुरशें जाता आनी बायन नुस्तें बी आसा, कांसो बी आसा, सो तें खावन मागीर भरपूर म्हणटा तशें कापूस बीन आसा, म्हणजे कॉटन बीन आसा भितर, जे आमी यूज करता न्हय, वाती म्हण आनी कितें म्हण, ते सगळे भितर आसा. ते म्हाका आतां काडूंक जाय. मम्मीक म्हटलें हांव काडटा, कारण काकाय बी बिजी आसा न्हय, पॉसिबल ना काकाक काडून. आनी पळय संजूच्या कजनान न्हय म्हाका हे घातलेली मेहंदी, ब्लॉग करूंक ना न्हय, सो तुमकां दाखोवंक गावंक ना. आनी संजयाच्या भावान न्हय किचनान जेन्ना काम करताले न्हय, थोडेशें हांवें क्लिप घेतलेली, पॉसिबल जाल्यार ती फुडें तुमकां शेअर करता तुमच्या बरोबर. सो आनी तेज्या मागीर ब्लॉग कंटिन्यू करता. भायतलें हांव निवळ करूंक वयतलें. एकदम भायर कडक सामकें वत आसा, इतलें वत जाणा. सकाळी पावस पडून गेला आमच्या हांगसर, बट आतां वत आसा सामकें. सो चला, जशें की हांवें तुमकां सांगलेलें की संजयाचो भाव चिकन करपाचो आसलो आनी तिणी म्हाका स्पेशली सांगलेलें राव म्हणून. तर हांगसर न्हय तो चिकन करतालो आनी हांव तिची व्हिडिओ घेतालें. मुद्दाम म्हटलें व्हिडिओ घेवया, कारण तो खरेंच न्हय जेवण इतलें बरें करता आनी टेस्टी करता. भायर वत पळयात कसलें आतां, एकदम कडक. सकाळी सकाळी बरो पावस पडलेलो, सगळें वलें जाल्लें पळयात हांगसर बी. पण आतां न्हय आसलें तशें कडक वत येयलें एकदम. आनी ह्या वताक एक्चुअली न्हय आमचे जे चवथीचे कपडे बीन आसा न्हय ते बरें सुकतले, बरें सुकोवनूय घेतले मम्मीन काल, कारण काल हांव नासलें न्हय, सो म्हाजे सगळे कुर्ता बीन तिणी एक केले, धुले बी. सो हांव न्हय बाय कडेन येयला आनी पळयात फुलां आसा, ही फुलां अशीच दवरतली. एक्चुअली न्हय ती बीन पिड्ड्यार जायत येयली सद्या. म्हणजे हार आसा, धवी फुलां आसा, हे पळयात हार फुलां आसा, फाती आसतली आनी भितर सुद्दां आसा, दाखयता तुमकां. भरपूरशीं न्हय फुलां आसात, पानां बिनां ती काडूंक जाय आतां, सुपारे बी.
हे पळय थंय आसा त्या कॉर्नराक आसा वत आसा न्हय तेका लागून तितलें दिसचें नाय पळय हांगसर आसा सगळे कडेन पानां बीन ती तर नाही फुलां पळयात कशी कुसल्या सामकी एक्चुअली काल असलें नाही जाल्यार कालूच काडटलें असलें हांव हे पळयात हे सगळे नाही म्हाका आतां काडूंक जाय अशेंच जर दवरीत नाही जाल्यार ते सामकें म्हणटा तशें कुसोन वयतले आनी ही जी बाय आसा न्हय ती पब्लीक बाय आसा अशी ना की आमचीच आसा आमची आनी काका गेली पब्लीक बाय आसा म्हणजे सगळ्यांची सगळी यूज करता सो ती काकी आसा न्हय तेंगे तो हे आसा कितें म्हणटात तसो एक दांडो टायप आसा तेंच्यांनी केल्ले आसा ते जाळे कशे तितूनच काडटले आनी मातशें वत आसा ना तितूनच हांवें तेल घातला तेलान आनीक सामकें स्वेटींग जातलें आनी थोडी जी आमी पानां बीन आसता न्हय ती हांगसर दवरता हांगसर जी आमी हळद बीन यूज करता पळयात म्हणजे हळद बीन घालता पळय देवी हाडटाना ते हांगसर दवरता हळद म्हण तांबडी कितें म्हणटा ती भाजी म्हण मागीर आम्याचे ताळे बीन हे सगळे हांगसर दवरता आनी हांगसर न्हय ह्या कॉर्नराक चड आसा ते आतां कशें कितें काडूंक गावता तें पळोवया थंयच्यान न्हय लांब जाता ते थंयच्यान हांगा दांडो तितलो पावना तरी पळोवया स्टार्टींग न्हय म्हाका बायतले जे कितें आसले फुलां पानां काडटना न्हय भरपूर बरें दिसतालें बट मागीर न्हय भरपूर म्हणटा तसो त्रास जावपाक लागलो कारण एक तर दांडो पावनासलो आनी ते भरपूर लांब आसले सो आसले तशें परत बँड जाया परत सारकें जाया असो प्रॉब्लम जातालो आनी क्लीन करप ही बरी गजाल कारण उदक पेड्यार जायत जाल्यार ते यूज करूंक मेळना आनी भितर कॉटन बीन उडयल्लो सो तो जर तसोच उरत जाल्यार परत उदक जें आसा तें वेस्ट जातलें आनी त्याच बरोबर भितर नुस्तें बी आसा सो तांकां बी कितें जावं शकता आनी तें म्हाका नुस्त्यांक कितें जाल्लें अजिबात लायक ना तर गायज असो न्हय आमी जुगाड करता हो पळयात हे न्हय कांद्याची बीन पिशवी जाणा तुमी कांदे बीन मेळटा पळयात कांद्याचे पोते तसली पिशवी आसा ही आनी एका अशी न्हय आमी सरी बांदल्या आनी ह्या टायपचो असो जुगाड करता काडपाक नेट बीन आसता न्हय जाल्यार बरी जाता बट हितून सुद्दां येता हे पळयात सो हे घालतलें हांव आनी काडपाक आतां स्टार्ट करतलें स्टार्टींग न्हय ह्या सायडीनसून काडटलें आनी मागीर उरता ते त्या सायडीनसून काडटलें आनी वत येवपाक स्टार्ट जालें न्हय कडक वता पयलीं काडून घेतलें नाल्यार मागीर पॉसिबल ना एकदम आनी कडक वत येतलें तेका लागून हे पळयात त्या कॉर्नराच्या पयलीं काडटले मागीर ते फिरोन फिरोन न्हय ह्या कॉर्नराक आपुणूच येतले एकदां बडी घातली न्हय भितर काय दांडो घातलो काय काका बीन जर आसलो न्हय जाल्यार म्हाका एक हेल्प जाता आसली कारण आनी कोण तरी मनीस आसता जाल्यार भरपूर बरी हेल्प जाता म्हणजे एकल्या मनशान काडले आनी दुसऱ्या मनशान व्हरोन उडयले अशें जाता हांगसर अशें जातालें की परत परत म्हाका बँड जावचें पडटालें परत काडल्या उपरांत ते एकदम व्हरोन उडोवचें पडटालें आनी कॅमेराचेर तितलें दिसनासलें बट भरपूर म्हणटा तशें कितें कितें आसलें भितर आनी आसलो तसो कॅमेरा म्हणटा तसो एंगल चेंज कर ह्या एंगलान रावन व्हिडियो घे प्लस त्या एंगलान रावन तो दांडो घाल अशे तरेन न्हय ते परत परत प्रॉब्लम जातालो आनी तुमी हांगसर पळोवंक सुद्दां शकता कितलीं पानां बीन आसली सो ती न्हय 2-3 दीस उरली तेका लागून भरपूरशीं पानां न्हय कुसलेली आनी जितली पॉसिबल आसा तितली हांवें काडपाची सुद्दां ट्राय केल्ली परत आसलो तसो हांगसर एंगल तुमी पळोवंक शकता चेंज जालो कारण एकाच कॉर्नराक सगळे न्हय वचोन रावल्ले आनी थंय अजिबात म्हणटा तसो दांडो पावनासलो हांव भरपूर ट्राय करतालें जितलें जाता तितलें बँड जावपाची ट्राय करतालें तरी बट ते खंय ना खंय कॉर्नराक अशें वचोन रावतालें आनी बांयचें उदक न्हय ह्या बांयचें उदक इतलें थंड भरपूर बरें हांगसून काडपाक मातसो त्रास जाता हांगसून थंय न्हय दांडो पावना तेका लागून हांवें हांगसर घातली आनी ही पळयात ह्या तरेन येता पळयात कितले बुरशे कितें कितें पानां बीन आसली न्हय ती एकदम कुसली पळयात तरी हांवें अजून कॉटन बीन तो काडूंक ना फकत पानां बीन काडले हे पळयात गुलाब बीन अशें उरल्या उपरांत मागीर नुस्त्यांकूय त्रास न्हू नुस्तें आसा भितर बांयन त्या आनी हे काडटा आनी हांगसर उडयता मागीर काकी ना हे व्हरोन उडयतली खंय मातशी दमट जाली बरें दिसलें सामकें वत बसता एकदम कडक हे पळय मातशें दमट जालें पावस कितें तरी काळोख करता आनी दांडो न्हय पावना तो प्रॉपर आनी हे पळयात एका कितें म्हणटा तुमी आमी न्हय गाडी म्हणटा गाडी हे पळयात बायक गाडी आसता न्हय हेचेर
उदक बीन काडूंक बरें जाता, राजू घालपाचो आनी काडपाचो. हे नाही मदींशे नासले कारण हे तुटलेले, हे पळयात अशें तुटलेले, मागीर हेच्या वरसून घालून काडटालीं लोकां. आतां सगळ्यां कडेन नळ जाले ना, ताका लागून बांयचें उदक चड कोण खायना. पयलीं लोक न्हय हांगसर एकदम लायनी लायताले कपडे धुवपाक म्हण, मागीर उदक भरपाक म्हण. आतां तितले गर्दी पडना, बांयचे न्हावपाक बीन येताले आनी बांयचें उदक बीन काडप व्हरप एक वेगळीच मजा आसा. ती मजा आतां खंय तरी कमी जाल्या. आनी बांयचेर येयले उपरांत न्हय सगळीं बायलां म्हणटा तशी कशी आपआपले कपडे धुवप, एक गजाली करप, गजालीन केन्ना कपडे धुवप जाताले कळनासलें न्हय. सो आमी तो तितलो एक्सपिरियन्स घेवंक ना, कारण आमी म्हटल्यार नळ जाले न्हय. पयलीं लोक कशे बांयचेर बीन येताले, बट आमी तितलो तो हे घेवंक ना म्हणटात तसो एक्सपिरियन्स, कशी मजा येताली बी ती. नळ सपोज नळाक उदक ना जाल्यारूच आमी बांयचें यूज करी उदक, नाल्यार ना. आनी आयज सकाळीं इतलो पावस पडलेलो, बट आतां ना एकदम कडक अशें वत आसलें आनी तेच बरोबर मदीं दमट बी जाताली आनी मदीं कडक वत सुद्दां येतालें. त्या वतान मातसो त्रास जातालो काडपाक, बट म्हाका न्हय बांयतलें जें आसा तें निवळ करपाक भरपूर लायक आसा, कारण उदक जें आसा न्हय तें भरपूर जाणां यूज करता मदीं आनी तें बुरशें अजिबात जावपाक जायना अशें म्हाका तर दिसता. आनी बांयचें उदक न्हय इतलें थंड सामकें खरेंच बरें. आनी हांगसर तुमी पळोवंक शकता कितलो त्रास जातालो म्हाका. तें मदीं अशें दिसतालें कोणाची तरी हेल्प आसलेलें बरें जाता आसलें. आनी ही जी नेट आसा न्हय ती सामकी पेड्ड्यार जाल्या, भंय दिसता माजरां बीन भितर पडत न्हय जाल्यार उदक जें आसा तें पेड्ड्यार जातलें. आनी बांय जी आसा न्हय ती स्टार्टिंगूच हांवें सांगलें पब्लीक बांय आसा, अशी ना की आमचीच म्हणून, पब्लीक बांय आसा ही, सगळीं जाणां यूज करता, सगळ्यांची आसा. अशें ना की आमची बांय आसा म्हणून आमी क्लीन करता, ना, पब्लीक बांय आसा. बट आमकां तें पळोवपाक खंयच्या खंय दिसता, बरें दिसना ना. आनी हांगसर न्हय नुस्तेकार येयल्लो, कल्ली हाडली मगे तिने आयज. बारीक हाड दिसता ना. बांगडे कशे दिले रे? बांगडे 100 4 मोठे दिसता ते. मोठे मारू फाल्यां सोमार जालें, परवा मंगळार. हांगसर मम्मी आनी काकी पेर नुस्तें घेता. लांब हे आसतालें बरी जातालें म्हणे. तर गायस थंय न्हय मम्मी नुस्तें घेता. आतां कितें आतां नुस्तें खावपाक स्टार्ट म्हणटात तशें. नुस्तेकार येयलो, सो नुस्तें घेवप तिजें चालू आसा थंय. काकी आनी मम्मी नुस्तें घेता आनी गरमी जाली म्हाका एक काडटा म्हणसर. आतां करता करता हांगसर पावल्या. एंगल चेंज करून न्हय ते क्लीन करचें पडटा, कारण दाणो पावना न्हय, ताका लागून जसो दाणो पावता न्हय तशें म्हाका एंगल चेंज करून काडचें पडटा. आनी पळयात तेल घातल्या न्हय, तेलाक लागून इतली गरमी जाता. आनीक जाणा पळोवया न्हातलें एकादर हांव, न्हाल्या शिवाय जावपाचें ना तें. आनी नेट पळयात हांवें कशी केल्या ती. ऑलमोस्ट जालें, तें उरलां फकत. हे सायडींतल्यान सगळें केलें, बारीक बारीक आसा ते काय येवचें ना. आनी ते आसा ते काडटले आनी हे आसा ते काडटले, हे पळयात. आनी हांगसर हांवें एक ट्राय म्हटलें परत एकदां करया, जालें. ताका लागून लांब अशी बडी हाडली आनी उदक जें आसलें तें बरें मिक्स करून घेतलें, धवळून घेतलें. म्हणजे कॉर्नराक जे कचरो आसा तो मदीं येवपाक जाय, ताका लागून आयडिया हांगसर हांवें केल्ली. बट ती तितली यूज जावंक ना. आसलें तशें तें कॉर्नराकूच आसलें, जायना जालें कशें बी केलें तरी. एकदम न्हय गरमी जाली सामकें काडटा म्हणसर. सगळें न्हय डिटेल्सान म्हणटा तशें येयना तें, थोडे फार हांवें काडले. त्या कॉर्नराक आसा न्हय ताका दाणोच पावना सामको. कितली ट्राय केली हांवें, एकदम भितर वयचें पडटा, अशें वयचें पडटा तरी, बट हात काय पावना म्हाजो. त्या कॉर्नराक हांव पळयात ते न्हय कशेंच येयना. ह्या कॉर्नराचें हांवें क्लियर केलें, त्या कॉर्नराचें न्हय आतां थंय गेला. सो दाणो पावना, ताका लागून तें प्रॉपर अशें काडूंकूय गावना म्हाका, जाय तशें क्लीन करूंक गावना तरी. बट थोडे हांवें कॉटन बीन आसलो तो काडलो, कापूस बीन. आनी इतलें मातशें आसा न्हय तें क्लीन करूंक गावूंक जाय आसलें म्हाका. भरपूरशीं पानां आसात जी खावची पानां आसतात ती, रोजां आसात भितर, शेवतीं म्हण,
खूप कितें काडटा म्हणसर गरमी जाली बघा. वत बसता सामकें न्हू कडक, तरी खुबशे काडले हांवें. आनी हो जो आसा ना तोय बीन आतां सारको ना. हे पळय तेजी पिशवी बीन सामकी हे जाल्ली आसा. तरी पण हांवें चेंज करपाची ट्राय केली, बट चेंज करपाक म्हाज्या कडेन पॉसिबल जायना. ती काकान केल्ली एक्चुअली. ती हे घर दिसता ना ह्या घरांतल्या काकान केल्ली ती. बट आतां म्हाका सद्या हेल्प करपाक कोण ना, सो तें पॉसिबल ना. मम्मी हेल्प करतली म्हटल्यार ती बीन केली. ज्या हाजेगेर ती जेवण करता पळय तेंगेर गेले सद्या, नाल्यार ती म्हाका हेल्प करतली आसली. सो म्हाका आतां हे पडला की कशें क्लीन करूं हांव तें, या तशेंच दवरूं. सांजचे काका येतलो तेन्ना हेल्प घेवं, असो हें जाला. आनी नेटूय म्हाका आतां सारकी करूंक जाय, कारण अशीच दवरी जाल्यार भितर माजरां बीन पडत जाल्यार उदक सामकें पिड्ड्यार जातलें. बट खंयचेंय काम हातीन घेतल्या उपरांत तें अशें दिसता की सामकें म्हणटा तशें कितें म्हणटा तें काबारूच करूंक जाय अशें म्हाजें चिंतप आसा. बट तें अशें सोडून वचप म्हाका पटना ती गोश्ट. तरी बट हांव ट्राय करतलें थोडे फारशी काडपाची. जायना जाल्यार मागीर आसूं म्हणटलें, काकाक हेल्प घेतली काकाची. भितर न्हू बरें नुस्तें आसा. दिसता की कॅमेराचेर नोकळो आं, बट भरपूर अशें बरें नुस्तें आसा. दाखयता तुमकां नुस्तें. थंय बारीक असो फातर मारता. तें पळय दिसता की नोकळो हांव, बट नुस्तें भरपूर बरें आसा. कासोय बीन आसा भितर, वताक लागून न्हय दिसना. तो पळय तो जो फिरता पळय तो बारीक कासो आहा तो पळय. हो कासो. कितले क्लीन करपाचें आहा पळयात. उदक भरपूर बरें आसा, बट हें म्हाका मातशें निवळ करूंक जावंक जाय आसलें. कासो बरो फिरता तो पळय थंय, वताचेर बरो दिसता. आनी लास्टाक म्हणटा तशी हांवें हार मानली की हें जावचें ना. प्रॉपर म्हणटा तशें क्लीन म्हाज्या कडेन जावचें ना. आनी हांगसर हांव कितले बँड जातात ते तुमी पळोवंक शकता. तरी बट तें जायनासलें कॉज ऑफ दाण्याक लागून. सो लास्टाक हांवें हार मानली. म्हटलें आसुनी काकाचीच हेल्प घेवपाची, एकले कडेन तें पॉसिबल ना. आनी सुपारे बीन भरपूरशे आसले, ते सुपारे काडले हांवें. सुपारे बीन घालता, खबरूच आसतली तुमकां खुबशे कितें देवी हाडटना आमी भितर बांयन घालता. आनी नेट सुद्दां हांगसर हांवें सारकी केली. क्लीन जाता न्हय तितलें हांवें ट्राय केली, बट थोडेशें जायना. सो ते तशेंच दवरले. आनी हांगसून दाखयता तुमकां नेट न्हय सामकी गेले. ही हे पळयात कॅमेराचेर जितलें दिसचें ना. सो एक सायड हांवें निवळ केली, दुसरी सायड जायना. आनी हे अशेंच दवरतले फुलां बरी आसत जाणा. बरो हार आसा पळयात. सो थोडे फारशे न्हय निवळ केले हांवें, जितलें जाता तितलें केलें. कारण बाकीचे सगळे डिटेल्सान जायना. ते एक कॉर्नर जो आसा ना थंय दांडोच पावना, पॉसिबल ना. काकाची हेल्प घेवचीच पडटली, म्हाजे कडेन जायना तें. आनी ही फुलां अशीच दवरतले. पळोवया काकी कितें म्हणटा ती, कितें करपाची ती. आनी बरी आसली ना, फाती बीन बरी घातलेली कोणी कोणी. सो आतां हांव घरान वयता एकदम वतान म्हणटा तशें जीव आनी हे जालो. आनी दांडो थंय दवरलो, काकी दवरतली. सो घरान वयतलें मातशें फ्रेश जातलें एकदम. वत आसा पळयात, स्काय बरो दिसता पळयात, स्काय बरो दिसता सामको. सो घरान वयतलें आनी मातशें फ्रेश जातलें. न्हावपाचें पळोवया, न्हातलें या फ्रेश जातलें तें. खंय रे हॅरी? तर गायज मातशें न्हय हात पांय हांवें धुले, न्हांक ना अजून, न्हावपाक जाय आतां. आनी एक्चुली न्हावपाचोच प्लॅन आसलो म्हाजो, बट मम्मी म्हणपाली मातशें उगतान न्हा म्हणपा लागली, मातशें बस. आनी तें काडटा म्हणसर एक्चुली म्हणजे काडटना ना इजी दिसता, बट इजी ना एकदम. त्रास पडटा, हात पावना नासलो न्हय, सो अशें बँड रावन काडचें पडटा. आनी गरमी जरी सामकी, सो उदक पिवपाक बसला. कितें गरमी जाता न्हय, भरपूर अशी गरमी जाता. पावस पडटा तेन्ना मातशें बरें दिसता, बट पावस गेल्या उपरांत आसली तशी गरमी. आनी म्हाका ना तसली गरमी जाता, कितेंय कर इतली गरमी जाता ना, भरपूर सामकी भयानक गरमी जाता. नॉर्मल सुद्दां म्हज्या फुड्यान इतली जाणां बसता तांकां गरमीच येना, बट म्हाका इतली गरमी जाता ना,
बेश्टे सुद्दां आसात ना, काम करतना गरमी जाता, बेश्टे बसत सुद्दां एकदम गरमी, घाम अशें सामको गळटा. आतां सुद्दां पळयात फॅनाक बसलां हांव तरी पण म्हाका गरमी जाता, इतली गरमी. आतां खंय वचोंक जर भायर सरत न्हय, हांव बरें भायर सरता, बट 2 मिनटांनी पयशेत न्हय जाल्यार कांय तेजो यूज नासता. गरमेन सामकें म्हणटात तशें फेस हे जाल्लो आसता. आनी सद्या चवथी कडले जीव एकदम हे जाला, म्हणटा तशी प्रॉपर न्हीद ना, प्रॉपर अशी न्हीदूच ना न्हय. सकाळी बेगिना उठप, मागीर सामको बिजी, सो बॉडी बीन पेन जाता, स्लो स्लो करून जातली सारकी. आनी मम्मीन आयज नुस्तें घेतला, सो नुस्त्याचें हुमण आसतलें आनी कल्ली फ्राय बीन कितें तरी आसतलें. एक्झॅक्ट म्हाकाय बीन खबर ना आयज कितें मम्मीन नुस्तें बीन घेतलां. लेट उठलें आयज हांव, तेका लागून म्हाका न्हय म्हाजे कपडे बीन सारके दवरूंक जाय आसले, जे फोल्ड करून दवरला न्हय कुर्ता बीन, ते प्रॉपर अशें दवरूंक जाय. बट आतां तर हांव दवरूंक शकना, एकदम म्हणटा तशें न्हान बीन मागीर दवरतलें. आनी आयज म्हाका एक्चुली मूड ना दवरपाचो, फाल्यां बीन पयतलें दवरतलें. मम्मीन सांगलेलें आयज मातशें दवर म्हणून, बट हांव फाल्यां दवरतलें. आयज म्हाका एकदम म्हणटा तसो मातसो आळस बी येता.